Yes, thank you. ऐकता मग? Yeah. थँक्यू होली स्पिरिट. या कोण मागणी कोत्ता सिस्टर रोजी कोत्ता? थँक्यू जीसस. Kotta. थँक्यू जीसस. Name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Lord, we thank you for this beautiful day. Lord, thank you for you have given us this hour. Lord, we are going to learn today's teachings. Let it be your teachings. Let Sister Nancy and Nikita teach us whatever you want us to teach. My dear Lord, whatever they are teaching, it will be yours from you. Take complete control of this session and give us wisdom and knowledge of your word through them. I pray this in the name of Jesus. Thank you. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Yes, Sister Nancy, mute her. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Lord, we thank you for this time, Lord, in your presence. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. So thank you, Jesus. एक क्लासिक पासत जे आमकां तूं आदार दिता शिकोंक मोगाचें बापा ने दिसान दीस मोगाचें बापा त्या पासत तुका आमी आर्गां दिताय. आयज न्हू आमी जी टॉपिक शिकतली न्हू ती सगल्यांक आनी जे भाशेन म्हाकाच ही म्हाज्या लायफांत उपकारले ते हांव शेअर करतां. थँक यू Thank जीसस. you, Jesus. Yes. सो जेन्ना न्हू आतां हांव ह्या कामाक जॉयन जालें न्हू आनीक पयलीं कितें जातालें हांव सगलो टायम कितें कोत्तालें टिचिंग्स आयकोतालें बिफोर जॉयनींग दीस न्यू जॉब. टिचिंग्स आयकोतालें आनी लायक ऑल द टायम सोक्ड इन द वर्ड ऑल द टायम म्हाका आयकोंक मेवतालें जें हांव पयलीं काम कोत्तालें तें. आनी आतां ऑल ऑफ अ सडन हो जॉब मेवलो म्हाका लायक तो करूंक पडलो लायक फॉर सम रिजन्स. आनीक थिंगा एक ब्लूटूथूय व्हरोंक मेवना. फोन व्हरोंक मेवता. इवन फोन लेगून यूज करूंक मेवल्यार थिंग म्हाका युट्यूब घातल्यार सारकें क्लियर आयक येना आनी फोन सगळ्या दीस बोल्सांत देखून घेवन भोंवल्यार जायना आयकोपाक ऑल द टायम लायक यू कांट पे अटेन्शन that much like how I used to do like with the Bluetooth in my ear. So तेन्ना न्हू पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकोयलें हिंगा जेन्ना हांव हें काम आतां कोत्तालें तेन्ना. सो मोस्ट ऑफ द टायम न्हू आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना एकलो वेळ सादताय एकलीच आसताय तेन्ना आमी कितें कोत्ताय? थँक यू जीसस. सगळे चित्तय. थँक यू होली स्पिरिट. सारकें कितें चिंतूंक नाका तें पासून चिंतताय. चित्तय, करेक्ट. सगली थॉट्स आमच्या मोतीन तेन्ना येताय आनी ते आमकोडे उलोयताय. सो हेच भाशेन न्हू जेन्ना हांव एक दीस म्हाका न्हू आतां तें सकाळचें टिचींग जॉयन जाता सिस्टर रेनाचें तेन्ना म्हाका आमचें हिंग 7:30 जाताय आनीक म्हाका आतां तें सारकें आयकोपाक मेवना. सो तेन्ना हांवें शेअर केलें तें क्लासीक की म्हाका आतां पयलीं भाशेन आयकोंक मेवना आनी ही जावन हाली म्हाजी थर्स्ट सोगला दीस आयकोपाक. कित्याक जेन्ना तूं वेन यू बॉर्न अगेन पवित्र आत्मा तुका ही तान आनी बूक दिता. जे भाशेन न्हू आतां फॉर एग्जाम्पल आतां एक न्ही मोग करनारा न्ही मोगान पडलीं तेन्ना कितें कोत्ताय चडशीं हुंयच्यान ना हुंय या टायम काडून एकमेका बराबर सारकें न्हू सिस्टर निकिता सारकें चॅट स्पेंड करूंक गावताय. करपाक. या आनी इवन रातचे मोदयान जाता एनी टायम इट मायट बी कितेंय पडोन वसोना. ते भाशेन न्हू जेन्ना तूं बॉर्न अगेन जाता हेच भाशेन जाता जेन्ना तूं न्ही मोगान पडलेल्या भाशेन आनी हें न्हू म्हाकाय घडलें. सो थँक यू जीजस आनी म्हाका न्हू तेन्ना मागीर जोशुआ 1:8 उगडास येयलो की देवाचें उतर म्हणटा मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड डे एंड नायट आनी हेंच न्हू म्हाज्या जिवितांत जावपाक लागलें. जेन्ना हांव न्हू थिंग काम करपाक लागलें म्हाका सगला दीस न्हू देवाच्या उतराचेरूच उगडास येवपाक लागलो. आनी ही टॉपीक न्हू जेन्ना सिस्टर निकिता म्हाका सांगोंक लागली लायक तूं शेअर कोर म्हणोन आयज
म्हाका हे टॉपिक येयली थँक्यू होली स्पिरिट म्हूण सांगलें की आमचे न्हू 99% ऑफ आमचे सगली बॉडी आमची इज इन द मायंड अँड ओन्ली 1% ऑफ इट इज आवर फिजिकल बॉडी आख्खेंच आमचें न्हू थिंकिंगाचेर डिपेंड जाता कित्याक थिंकिंग जे भाशेन आमचें थिंकिंग आहा तेच भाशेन आमचें एक्शन जाता आमचें बिलिव्हिंग जाता सो न्हू हें आमी शिकी आयज इन पोवया इन मॅथ्यू 4:1-4 कितें म्हणटा तें थँक्यू होली स्पिरिट Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted for 40 days and 40 nights, afterwards he was hungry. Now, when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command that these stones become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God." Thank you, Jesus. आता न्हू आतां आमकां हिंग दिसता पडटा जेन्ना न्हू आतां तुमकां एक ओवरऑल एक हें सांगता ओके सदांच न्हू सैतान न्हू आमच्या जिवितान येता अटॅक करपाक आनी तेज्यान कशें येवपाक जाता खूंय येवपाक जाता दिसता तुमकां थँक्यू जिजस चिंतनांनी चिंतनांनी आनी हिंगाच न्हू आमकां दिसती पडटा हे बायबल वर्सान ह्या हितून चॅप्टरान इन मॅथ्यू 4 की सैतान न्हू जेजूक हिंगा टेम्प्ट करूंक येयलो दुबाव घालूंक येयलो तेजे मोतीन इफ नो आमी पळोवपाक गेल्यार न्हू इन मॅथ्यू चॅप्टर लायक बिफोर दीस चॅप्टर थिंग आमकां दिसती पडटा की आबा बापान थिंग पारवो येयलो पवित्र आत्मा येयलो आनी जेजूचे वयर आनी व्हडले ताळ्यान आपा बापाचो ताव आयकयलो आनी म्हणलो की ओ जावन आसा म्हजो एकलोच अपुरबायेचो पूत जाल्यार हिंगा सैतान जेजूच्या मनांत पोतून दुबाव घालता इफ यू आर द सन ऑफ गॉड कमांड दी स्टोन्स टू बिकम ब्रेड म्हणटा सो सैतानूय न्हू जेजूच्या मनांत हो एक थॉट घेवन येयल्लो थँक्यू जिजस पूण हिंग न्हू जेजून तो थॉट एंटरटेन करूंक ना हिंग न्हू सकयल इन वर्स 4 आमकां दिसती पडटा जेजून कितें केलें तें सो आमच्या जिवितांत न्हू एवरीथींग डिपेंड्स ऑन आमी तो थॉट एंटरटेन कोत्ताय ओ वी फायट इट विथ द रिटन वर्ड ऑफ गॉड पळय हिंग वर्स 4 म्हणटा बट ही आन्सर्ड अँड सेड इट इज रिटन जेजून कशें फायट केलें त्या थॉटाक थँक्यू जिजस देवाचे विथ द वर्ड उतर ऑफ विथ गॉड द वर्ड ऑफ या गॉड Yeah, thank you, Jesus. With the word of God. सारकें सिस्टर निकिता. So तेणी म्हणलें, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Any eyes in देवाचें उतर आमकोडे हा? Thank you, Jesus. येस Yes, and same उतर हें हा. पूण every situation न्हू different उतर जाय आसता. So ह्या पासत आमी आतां कितें करपाक जाय? We have to study the word of God. खूब फावटी न्हू आमकां दिसता ना हांव इगोर्जेन वयता हांव मिसाक वयता हांव तेर्स कोत्ता हांव सगलें कोत्ता जाल्यार हांव देवाचो मोग कोत्ता अशें म्हणटाय आमी खूब फावट जाल्यार हें न्हू तूं तर न्हू देवाचें उतर शिंकना यू आर नॉट स्टडींग द वर्ड ऑफ गॉड जाल्यार तें फकत न्हू एक इमोशन कशें जे भाशेन आमी एक न्यू जेन्ना मोगान पडटाय न्हू मोग करनारा आनी ती कितें कोत्ताय सगला दीस एकमेकाचें तेका कितें लायक हा तेका कितें लायक ना तेका कितें बरें दिसता तेका कितें दुसरे पार्टनराक तें जाण जावपाक सोदताय त्या मनशाक जाण जावपाक सोदताय टू नो दॅट पर्सन टू नो more and more about that person to develop that personal relationship हेच भाशेन न्हू आमी करपाक जाय आमी देवाक जाण जावपाक जाव आनी हें आमी कशें कोत्तोली जेन्ना आमी तेजें उतर दिसान रात शिंकतोली रातचें आमच्यान तुमी म्हणटले आतां आमी रातचें आमी न्हिदपाचें न्हू तर जाग्याच रावपाचें जेन्ना आमी तो एक स्क्रिप्चर शिंकताय न्हू तो आमी मेडिटेट करपाचो मेडिटेट ऑन इट डे एंड नायट जे भाशेन एक गाय आमकां दिसती पडटा न्हू ती चापता 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 आनी तो सारको तेजो
ज्यू जावसोर ती पोटांत घेता ते भाशेन आमी च्यू करपाक जाय देवाचें उतर मेडिटेट ऑन दॅट वर्ड डे एंड नायट. Thank you, Jesus. So every attack, no, the attack is in a mind, and Satan, no, a thought घेवन येतलो आमच्या मनांत, and तो thought entertain करपाक नो आमच्याच हातान आहा. He can only attack us in the carnal realm, in the soulish realm. आणि what is the inner soul? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमचे will, आमचे feelings, आमचे thinking. Thank you, Jesus. Jesus. Yes. Thank you, Holy Spirit. Yes, sister. Choosing, believing, decision making, everything. Everything is there in our soul. Yeah. Thank you, Jesus. And Satan, no, he can only give us these lies. तो एक deception कशी घेऊन येता आमकां. एक fort बरी न्हेसोवन घेऊन येता. And he has only this power and he is only limited to this. Thank you, Jesus. But Thank you, he Jesus. cannot move on into our life until and unless we give him the consent. आम्ही त्याक परमिशन दिली बगोर ओके मूव अहेड म्हणून. आतां हांव हिंगा एक ना एक एग्जाम्पल शेअर कोत्ता. थँक्यू होली स्पिरिट जे भाशेन पवित्र आत्म्यान म्हाका शिकयलें त्या प्रमाणे. आतां आमी सगळीं न्हू हिंगा हाय ती हांव जाणा खूब सगळीं आमी चडशीं ट्रॅव्हल जाल्याय फ्लायटान ओके. And जेन्ना तूं वेन यू आर ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर जेन्ना तूं दुसरे कंट्रीन पावता तुका थिंगा ATC which is the air traffic control तुका त्यांचं सिग्नल जावपाक जाय आसता लँड जावपाक. सारकें न्हू सिस्टर निकिता? सारकें. सारकें. थँक्यू जीसस. हिंगा न्हू आमचे लायक आमच्या एअरपोर्टाचेर लायक एवरी सेकंड फ्लायट लँड जाताय आनी तांकां न्हू सिग्नल जावो आसता टू लँड. आनी जोरी तर तांकां सिग्नल मेळना जाल्यार मागीर कितें कोत्ता तो फ्लायट? सपोज सिग्नल मेळना जाल्यार मागीर तो तेसो रावता नाजाल्यार रिटर्न. Yeah, it goes round and round. जाय तर म्हणटाय खंय आमी ऑल्त मारता म्हणून. फ्लायट Correct. कितला दीस जालो ऑल्त मारता. Correct. होय. नाजाल्यार तेका परतो वयच पडटा. If he does not get the permission to land Correct. back to the destination. Thank Yeah. you, Jesus. So, thank you, Jesus. Eच भाशेन न्हू सोयतानूय same thing happens. तो येता आपणाचे thoughts, suggestions घेवन. And it is up to you to give him the permission to land, to make the nest. जे भाशेन एक सुकणें वाऱ्यार वयता न्हू आनी वाऱ्यार वयता तेन्ना जोरी तर तें तुजी तकलेर येवन गुटीर कोत्ता तूं तें गुटीर करूंक दितलो तुज्या माथ्यार? ना. ना. तेच भाशेन in the same way Satan will come with the thoughts, he will come with the suggestions येतलो तो but तो न्हू तेका पावर ना आमच्या मायंडाचेर कंट्रोल करपाक until unless आमी तेका परमिशन दिल बगोर. And जोरी तर if you don't entertain that thought and instead fight him, thank you Holy Spirit, with the word of God. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Holy Thank Spirit. you, Jesus. जे भाशेन आमकां न्हू ह्या वर्सान आतां मॅथ्यू 4 पळयलें तेन्ना आमकां दिसती पडटा की Jesus fought Satan with the word of God. He said it is written. तेणें न्हू thought entertain जावपाक दिवंक ना आपणाक. Thank you Jesus. आनी हें न्हू आमी immediately करूंक जाय. As soon as we discern की हो negative thought हो सोयताना कडच्यान येयला आनी न्हू तो thought येयला तेन्ना आमकां कळटलें. When that thought comes, when you're worried, जाल्यार तुका कळटा हो thought Satanaचो. Thank you, Jesus. Distraction आसता, disturbance आसता. But when that thought comes and there is peace, जाल्यार तुका कळटा हो जेजूचो thought. Thank you, Jesus. जे भाशेन न्हू James 4:7 म्हणटा. Thank you, Jesus. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. And your act of submitting to God, no, fast aso jaye, quick aso jaye. Thank you, Jesus. And immediately he has to flee. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Jennam deva kode submit kotai no thought, so he has to flee. And the battle, no, it is always in our mind. And to win or to lose, amcha hatin ha. And no, Jenna, no, if we entertain the negative thought, आमकां सदांच न्हू तेजी फ्रूट दिसती पडटा. Thank you, Jesus. आतां नेगेटिव्ह थॉटाक एंटरटेन केल्यार फ्रूट कितें आसतलें? कर्स, डिस्ट्रॅक्शन. सारकें न्हू सिस्टर निकिता? Yeah, confusion, peace asana, Yeah. restlessness, fear, Restlessness, worry, anxiety, everything. everything. Yeah.
Thank you, Jesus. Peace aspak na. But tu to te entertain kon and you fight with the word of God, there will be peace. Thank you, Jesus. At the end, ami shinkia how to, protect our mind. How to do it. Thank you, Jesus. In आम्ही how to fight these battles. किती कोणे आमका देवाचे उतरान शिकवलेले हा ते पोवया. आतनो आम्ही Ephesians 6:10-13 या. Thank you, Jesus. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Thank you, Jesus. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. Thank you, Jesus. Ingno Paul amka sangta Saint Paul. We have to be strong in the Lord and in the power of his might. आणि आमच्यान कशें करपाक जाता? How can we do it? And we can only do this by putting on the whole armor of God. आता तुम्ही किती अंडरस्टँड जाताय by the armor of God म्हणल्यार? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Armor of God. Yes, sister. Thank you, Lord. Armor of God म्हणजे आता खंयचो सैनीक झुजांक वयता तो एक प्रोटेक्शन घालता न्हू आपल्याच्या कुडीक झुजांक वचन पयलीं टू डिफेंड आपल्याक Yes, sister. डिफेंड करपाक आपल्याक प्रोटेक्ट करपाक ते वॉरान. Yeah. Yeah. Thank you, Jesus. Yes. आणि armor of God म्हणटाय ते न्हू like in the Bible, it is the word of God. Okay? Clear झाले न्हू? Thank you, Jesus. Yes, thank you, Thank you, Holy Jesus. Spirit. And Bible म्हणtलो, if you go to see, like when we see in Psalms 138:2. Thank you, Jesus. I will worship towards your holy temple and praise your name for your loving kindness and your truth. For you have magnified your word above all your name. And the Bible is very clearly म्हणता की देव आपणाचे उतराक मॅग्निफाय करता म्हणून. आता आमी सगळीं जाणां मॅग्निफाय म्हणजे कितें करता तें and exalts his word. जे भाशेन आमी न्हू सगळीं शिकले आसतलीं इस्कॉलान आमकां लॅबान सायन्स लॅबान मायक्रोस्कोप यूज करपाक शिकयलें आनी जेन्ना न्हू आमी मायक्रोस्कोप यूज करताय तेजे पोंदाक कितेंय वस्त घाल्यार ती व्हड दिसता. Understand, no? Yeah. Thank you, Jesus. Yes. So देव न्हू देवाचें उतर हेंच देवाचें उतर जेन्ना आमच्या जिवितांत ते प्रॉब्लेम येताय न्हू जेन्ना आमी देवाचें उतर कन्फेस कोत्ताय देवाचें उतर ते प्रॉब्लेमाच्यानूय व्हडलें जाता लाज जाता एन देव न्हू आपणाचें उतर आपणाचें हेणे वर्ड ही मॅग्निफायस हिज वर्ड म्हणजे व्हड तें व्हड दोत्ता. थँक यू जीसस above everything. Thank you, Jesus. आपणाच्या नांवाच्या वयर. Thank you, Jesus. If नो आता देव तर आपणाच्या नांवाक इतली हायेस्ट प्रायोरिटी दिता. Thank you, Jesus. जाल्यार आमकांय नो स्वर्गीचो बाप आनी जेजू सेम करपाक आपयता. To be the imitators of God. जे भाशेन नो आमी जाणाय जेजून आमकां क्रिएट केली in the beginning in his own image and likeness and now आमी जर तेजी इमेज एंड लायकनेसान हाय इन द स्पिरीट जाल्यार आमी तेजे इमिटेटर्स जावपाक जाय. थँक यू जीसस. ओके Yes, sister. थँक यू Thank you, होली स्पिरीट. Jesus. आता ना in Ephesians 6:11 so Saint Paul ना हिंग म्हणटा says put on आता ना armor of the word of God हा ते I will replace it with the word of God. Okay? Saint Paul amkit munta says, put on the word of God. Thank you, Jesus. आणि जेन्ना नो सेंट पॉल नो हे लेटर बरयतालो नो टू द एफिशियन्स तो नो थिंगा सांकड्यांनी बांदून दवरलो हा तेका आनी तो कोय दिहालो आनी तेका नो सगलो आदेस हे सैनीक दिसती पडटाले आमर घालून. थँक यू जीसस. आनी सैनीक आमर कित्याक घालताय सैनीक आमर घालताय फॉर देअर ओन प्रोटेक्शन. सो तिंगनो सोयतानाच्यान इवन दो सेंट पॉल सांकड्यांनी बांदून आहलो सोयतानाच्यान ते नो रेवलेशन जे होली स्पिरीट दिताल तेका ते ताबोंक जावन जालें. तो थिंगाय तेणे तें बरोवन दवरलें आमकां ही चीट. थँक यू जीसस की कशें आमी हें बॅटल फायट करपाचें द बॅटल दॅट इज देर इन आवर मायंड द स्पिरिच्युअल वॉरफेअर जें चलता आनी आमकां दिसती पडना तें आमी कशें हें करपा जाय. आनी सेंट पॉल हिंग नो put on म्हणटा put on म्हणजे कितें
आतां फॉर एग्जाम्पल आमी शॉपांक गेलीं शॉपिंग केलें ड्रेस घेतलो जाल्यार आमी तो घालून पळयनाय वी पुट इट ऑन Yes, with and yes and put on कश करूं जाय न्हू this no has to be a deliberate action करूं जाय मुद्दम घालूं जाय even if you're upset even if you're angry and before you leave your bed in the morning put on the whole armor of God आतां न्हू हिंगे हांव कित्याक म्हणटा before you leave your bed सोयतान केन्ना हॉलिडे घेता no. Nah, he is always waiting like a prowling lion. 1 Peter 5:8 म्हणटा. तो न्हू हॉलिडे घेयना. खूब फावटी आमी न्हू देवाचे तो रायज कन्फेस केलें, सकाळीं केलें दोत्तू. आनी आमी म्हणटा हांवें सकाळीं केलेलें. आतां 2 दीस जाले हांव लागोन टिचींग आयकोता आयज हॉलिडे घेता. पूण सयतान घेता हॉलिडे? ना, No. तो घेयना. तो रेडीच आसता आनी तो न्हू जेन्ना जिवितान आमची ह्या प्रॉब्लम्स येताय न्हू तो केन्नाच आमकां तयार जावन रावपाक दिवपाक ना तो केन्नाच आमकां चान्स दिवपाक ना तयार तो म्हणपाक ना ओके हांव फाल्यां येतोलां तूं रेडी राव तुजें आमर घालून चोर असो येता वो चोर सांगनासतना येता सांगनासतना येता. सांगत जाल्यार आमी रेडी रावतलीं हालीं न्हू Correct. पुलिसाक सांगतलीं हांव कोणाकूय वय. सांगतो हालीं चोर येवपाचो हा म्हणून So if he is coming to steal that word, which is so precious in our heart, जाल्यार तो केन्नाच सांगपाक येवपाक ना. Thank Yeah. you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. जे भाशेन आमी सोल्जराक सदांच पळयताय न्हू आनी चडशे रोमन सोल्जर्स हे सगळे आमर घालून आसताय फ्रॉम द हेड टू द शूज बेल्ट घालून आसताय ब्रेस्ट प्लेट घालून आसताय द शूज घालून आसताय and no in the same way we have to clothe our mind with the word of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And St. Paul amk sangta, put on the whole armor of God, manta, in verse 12, manta to, for we do not wrestle against flesh and against blood and against the principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Thank you, Jesus. And before not just above this verse, not a mantapoi. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles of the devil. At the wiles of the devil, म्हणजे किती जाणतो त्याचे ट्रिक्स सोयतानाचे ट्रिक्स सोयतानाचे कार्निंग आयडियाज जो तो आमच्या लायफान घेवन येता तो थँक्यू जीसस आनी नॉट सोयतानाचें काम आसता की तें हे थॉट आमकां दिल न्हू आनी जेन्ना आमी हे थॉट एंटरटेन केलो ही वील कम डेफिनेटली आनी तो न्हू एक तो फोट कशी घेवन येता खूब फावटी न्हू आमकां डिसेप्शन आसता दित तो की ना थोडी म्हणटाय सोयतान ना देर आर नो डिमन्स देर आर ना आनी हें न्हू सोयतानाचें मुद्दम काम जावन आसता ते म्हणजे तेजें काम इजी जावपाक आमच्या लायफान हें एक्ट करपाक थँक्यू जीसस आतां न्हू नेक्स्ट वर्सान या एफिशियन्स 6:12 ओके थिंग म्हणटा पळय फॉर वी डू नॉट रेसल अगेन्स्ट फ्लॅश अँड ब्लड आतां आमी जेन्ना न्हू एक मनीस आमच्या जिवितान येता आमच्या अगेन्स्ट तो न्हू आमकां कस कोत्ता तो आमकां मोक कोत्ता तो आमकां वायट उतर उलोयता कितलेंच वायट तो आमच्या जिवितान घेवन येता तेन्ना आमी चड पावटी कोणा कडेन झुजोंक वयताय मनशा कडेन. त्या मनशा कडेन बट न्हू सोयतान त्या मनशाची बॉडी यूज कोत्ता इट मायट बी इन युअर वर्क प्लेसीस इट मायट बी थ्रू युअर मॅनेजर इट मायट बी थ्रू युअर रिलेटिव्स तुजी लव्ड वन तुजी घरांत ओन तेन्ना न्हू आमी जाण जावपाक जाय आनी आमकां रिमायंड करपाक जाय की हो मनीस न्हू सोयतान ह्या मनशाची स्पिरीट बॉडी यूज कोत्ता म्हणून जे भाशेन न्हू देवाकूय एक बॉडी जाय आसता बरी करपाक तेच भाशेन सोयतानाकूय एक बॉडी जाय आसता टू डू बॅड कोले दुसऱ्याचेर अगेन्स्ट येवपाक डिस्ट्रॅक्शन हाडपाक आनी ते कित्याक घेवन येता ओन्ली टू स्टील दॅट वर्ड इन यू थँक्यू जीसस तेका आनी कांय नाका ही ओन्ली वॉन्ट्स टू स्टील दॅट वर्ड इन यू Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आमी पळयलां न्हू जायते पावटी आमचे लव्ड वाना उदेशीक जायते पावटी ऑफेन्स येयना पूण आमी कोणाशी झुजता आमचे लव्ड वान्साची रायट
पूण देवाचें उतर Yes. सांगता वी डू नॉट wrestle against flesh and blood. हे रोगता मांसाचें झूज न्हू, पूण हें जावन हा एक spiritual warfare. ती spirit, we have to fight with the spirit, with the word of God. Yes, Sister Nancy. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Holy Spirit. In the same way, no, when we go through different situations, we need to know what Jesus has done for us. जेन्ना मनीस येता न्हू आमच्या जिवितांत, आमी जाण जावपाक जाय की जेजून ऑलरेडी न्हू ह्या सैतानाचेर झूज विन जालो म्हणून. जेजू ऑलरेडी ही इज विक्टोरियस. ऑलरेडी तेन्ना तेका चापकांनी पडयलो, तेका विंगड केलो, तेका लोजेन घालो, आनी आमी हें जाणाय न्हू हें सगळें तेणें हूंय केलें तें. थँक यू जीसस. He won this victory. On the Jesus won cross. this victory over Satan on the On the cross. cross. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आणि जेन्ना आमी हें जाण जातली न्हू की जेन्ना खूब पावटी न्हू आमचेर अगेन्स्ट येताय अशें आनी आमकां कस कोत्ताय, इवन म्हणटाय अरे तुगे फॅमिली आतां डायबिटीज डिजीज हा, तुजे ते एकाय हालें, आंटीकूय हालें, तुजी मामीकूय हा, आनी आतां तुकाय जातोलें. इवन डॉक्टरा फुड्यान गेले तेन्ना डॉक्टर पयलीं चात्ता तुमगेर कोणाक हेरिडिटरी आहा जालेले एन्सेस्टर्स लायक तुमचे फॅमिलीन आहा. आनी जेन्ना तूं वय म्हणटा तेन्ना तूं तें एक्सेप्ट कोत्ता. बट आतां न्हू आमी आमकांच रिमायंड करपाक जाय. आनी हें न्हू दिस इज कॉल्ड एज द रिन्यूइंग ऑफ द मायंड, the changing in our thinking. Thank you, Jesus. And only goodness of God leads to repentance. देवाचो मोगूच आमकां it leads to repentance. जेन्ना हें आतां कोणूय आमचे अगेन्स्ट येवंक येताय न्हू आनी आतां आमी देवाच्या उतरान दिसान रात देवाचें उतर शिंकताय तेन्ना न्हू दोन झूज जाताय. एक सैतानाचें आनी when we are born again, Holy Spirit झुजता. So Holy Spirit कित कोत्ता आमकां convict कोत्ता. He brings things to our remembrance, whatever we have started. आनी ह्या वेळार न्हू Galatians 3:13 आमकां उगडास येता. Thank you, Jesus म्हणो जाता आमच्यान की you have redeemed us from every curse of the law. Every curse in our life, जे आमकां आतां ancestral curse हालें ओ कितें हालें तें सगलें तूं येलें म्हणून. And this is called now as the renewing of your mind, reminding yourself what Jesus has done for you on the cross. Thank you, Jesus. Even सैतान बॅटल घेवन येतलो पळय तुज्या बॉडीन आतां सिकनस सिम्पटम्स दिसती पडटाय पळय तुका maybe cough ha, or maybe took a pain ha in your body. See, this pain is there. But say at that very moment, no, I do not accept this pain. I do not accept this symptom in my body. Thank you, Jesus, की तू माझ्या पासत खुर्सार या मेळलो 2000 years ago. आणि तू हे सगळे माझे वेले म्हणून. Thank you, Jesus. And now you have given me this salvation. But there is another thing. जेन्ना हांव salvation म्हणटा देवान न्हू हें आमकां करून दवरलेलें हा salvation. But to receive it हें आमच्या कोणाच्या हातीन हा? तें आमच्या हातीन हा. To receive. आनी receive कशें कोत्तोले आमी? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Any कोणी answer कोत्ता? Sister Fatima or Sister Rosie, Sister Maria. Thank you, Jesus. कशी receive कोत्तली आमी? Thank you, By the Jesus. word of Okay. Any कोणी सांगता? Sister Fatima. Sorry, sister, question कितें आहलें? आतां जेजून हें आमकां salvation करूंक दवरलेलें हा न्हू. So how do we receive it? By believing. Only when we Thank you. believe, we are Yes. going to receive it. Thank you, Holy Spirit. Yes. Only when we believe, only then we can receive it. नाजाल्यार तें क्वेश्चन्स आमचे जायना. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Sister Fatima. Thank you, Jesus. Therefore, we have to remind ourselves that the conflict is not with the flesh, not with against a person, but it is against the principalities, against the powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness. Thank you, Jesus. Who पावटी नो जेन्ना कोणूय मनीस आमचेर against येता
तेन्ना न्हू आमी त्या मनशाक कस करूंक वयताय, आमी त्या स्पिरिटा कोडे, आमी त्या सोयताना कोडे आमी फायट करूंक वयताय. पूण आमी त्या वेळार आमकां रिमायंड करूंक जाय, थँक यू जिजस, आनी ही अथॉरिटी दिली म्हणून जेजून आमकां, की टू स्पीक टू दॅट स्पिरीट बिहायंड दॅट पर्सन, ती रिब्यूक करपाक त्या मनशांतली ती अथॉरिटी देवान आमकां दिलेली हा टू स्पीक. खूब फावटी न्हू हें आमी विसरताय. जे भाशेन न्हू आतां आमी जेन्ना हांव ह्या न्यू कामाक जॉयन जालें, थिंग न्हू खूब लायक भुरगीं लायक अशें न्हू रिविलींग क्लोथ्स घालून येताय. ओके, सो एट दॅट मोमेंट म्हाज्यान उगीच रावंक जाता, बट I can do another thing. I can speak to that spirit behind that person. की thank you Jesus, तू ह्या भुरग्याची वयली तुवें ती वेल काडल्या. And thank you Jesus, now that this child knows that she is the body of Christ. आणि तू dwell जात म्हणून that she is the temple of the Holy Spirit म्हणून. Thank you Jesus. जे भाशेन न्हू लायक कॅन्टिनान बसताय ओ आतां आमी सोयऱ्यांचे मोदे आसताय आनी थिंग न्हू आमकां आयक येता लायक सगळी नेगेटीव वर्ड्स, नेगेटीव थॉट्स, आनी तुका न्हू तेन्ना कळटा, तुका दिसता आपूण आतां आनी हूंय येयला, बट देव न्हू तुका थिंगा प्लांट कोत्ता. ही प्लांट्स यू देर to make those corrections. And तू न्हू त्या घरांत थिंग हूंय जेन्ना तूं जाता तुजे कोन्या वरवीं तें फ्रूट दिसती पडटा. And that fruit जें तुजे झाडाक जाता न्हू, when you're rooted in the word, that fruit of love, joy, peace and understanding, it is for others to eat. आतां न्हू हिंगा एक एग्जाम्पल शेअर कोत्ता. कशें न्हू हें जेन्ना आमकां कोणूय आमचेर अगेन्स्ट येता, जेन्ना सोयतान आमच्या जिवितान हे थॉट घेवन येता, ऑफेन्स घेवन येता, तेन्ना आमी लायक हाव आय ओवरकेम इट विथ द वर्ड ऑफ गॉड. ओके, एक एग्जाम्पल शेअर कोत्ता. थँक यू होली स्पिरीट. म्हाका न्हू आमची सोयरी हाली आनी एक फंक्शन हालें, व्हडलें फंक्शन हालें, आनी त्या फंक्शनाक न्हू सोगल्यांक इनवायट केली, आख्ख्या सोयऱ्यांक इनवायट केली, बट म्हाजी फॅमिलीक, म्हाजी भयणीक आनी म्हाजी पळय क्लोज वन्स हाली, म्हाजे पेरंट्स, आमकांच इनवायट करूंक ना, एंड द होल फॅमिली वॉज इनवायटेड. ओके, थँक यू जिजस. मागीर आमी न्हू उगीच रावलीं. एट दॅट मोमेंट द थॉट केम, हू येयलो सांगपाक ऑफेन्स घेवन, पळय तुमकां सांगोंक ना, तुमकां इनवायट करूंक ना, इवन द पीपल हू लायक हू वर नॉट लायक इन लायक सारकी लायक लीगल रिलेशनशीप लेगून जावना ती देखून हाय, सोगलीं हाय, एवरीबडी इज देर, ओन्ली तुमी नाय. So I said at that very moment, thank you, Jesus. I bless this person. I love him and I forgive him, and his family as well. Okay, at that very moment. मागीर न्हू जस्ट आफ्टर 8 days न्हू त्या मनशान म्हाका फोन केलो, आनी हांवें कोणा कडेन शेअर करूना. ओके, आफ्टर दिस लायक येयलो उलोवपाक, इवन इन द वर्ड आसतना हांव म्हणना येवपाक ना म्हणून, येता, बट इट इज अप टू अस. आमी कोणाक एंटरटेन कोत्ताय त्या थॉटाक, ओ आमी वी फायट इट विथ द वर्ड ऑफ गॉड. सो त्या मनशान म्हाका फोन केलो आनीक म्हणूंक लागले, आत लास्ट टायम व्हडली हें जालेली, लायक बीग ओकेजन हाल तेंचें, एंड दीस टायम इट वॉज लायक अ स्मॉल ओकेजन, एंड फोन केलो आनीक बर्थडेयाक आपोवपाक इनवायट केलें, एंड आय सेड ओके थँक यू, आय सेड, आनी पळय आफ्टर दॅट हू ऑल्सो केम टू मी. सिस्टर निकिता, आतां वॉट डू यू थिंक, आतां हांवें कितें चिंतलोलें जाल्यार ह्या टायमार? Thank you, Jesus. Who thoughts can etlo know why you have to go already invite koruk na offense any offense given eta ahlo. Thank you, Jesus. Yes. आणि ऑफेन्स घेऊन येयलो, बट ॲट दॅट मोमेंट नो डिसिजन म्हाज्या हातीन आहलें. त्या हुवाक तर हांवें एंटरटेन केलोलो, हांव वचपाक नाहलें. आय सेड नो, लॉर्ड, आय विल डाय टू माय फ्लेश. I will die, Lord Jesus, to my pride. And I सांगलें, I will go. And I will set an example of forgiving. किती कोण हांव forgive कोत्ता ते ह्या मनशाक, not remembering the past. उगडास करपाक ना हांव म्हाका. I will not entertain this thought. आनी हांव गेलें त्या फंक्शनाक. And when I went there, no, म्हाका कळलें देवान लायक म्हाका थिंग कित्याक धाडलेलें तें. And there was a lot of like alcohol in the house. So at that very moment I sat there, and before no हांव कोण नाहलें. Thank you, Jesus. माझी authority use कोण नाय. I blessed all that alcohol.
believing. Thank you. I said, thank you, Jesus. Just as you turned water into wine and wine into your precious blood. तू ही alcohol पय हाँ ते आख्या तुझे अमोलिक रगत जाला. And when anyone drinks it, Lord Jesus, it is turning into your precious blood, Lord म्हण सांगले. And every work of the evil one is destroyed. आणि इवन जेन्ना न्हू ती सोरभोवती मनशां उलयताल ती तेन्ना आयकत तेन्ना I casted out the spirit, like, of anything like negative words or anything that is there, negative that is there. And I blessed them, I loved them. Not even a single word of bitterness, भायर of offense येयलें. Not even saying, आता तुमकां आमचो उगडास येयलो, मागीर कित्याक आपोवन हालतो तुमी आमकां त्या फंक्शनाक. So हिंगा कोण विन जालो? Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. The word of God. Thank you, Thank Jesus. you, Jesus. देवाचे उतर. And हे जेन्ना आमी हे आमच्या जिवितान येता, we have to put it into practice because the decision is ours. People will come. Good people हे बरोय मनीस येतलो आणि वायटूय मनीस येतलो. Everything will come in our life, but it is up to us to decide आमी कोणाक entertain करूंक कोत्तोली ती. Thank you, Jesus. So what is going to help us here? Thank you, Jesus. Understanding that it is the spirit that is working behind the person who is coming against us, who is going to help us. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Atna ami ek verse ya, okay? Thank you, Jesus. And o verse no amka set free kottalo. Jenna कोणूय आमचेर against येताय. खूप पावटी आमकां दिसता कोणूय आमचेर शिराप घालीत जाल्यार आतां ते शिराप आमकां लागतले. ओ कर्स आमकां करीत जाल्यार आमकां लागतले म्हणून ते. Luke not 10, 18, 20. Okay, thank you, Jesus. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I give to you the authority to trample on serpents and scorpions, and over all the power of enemy, and nothing shall by any means hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. आता ना जेजू हिंगा verse 19 आमकां म्हणटा, Behold, I give you the authority to trample on the serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing. आणि हे न्हू बायबलाचेर आमी तर पळोवंक वसत न्हू, this is written in red, and anything that is written in red म्हणजे you have to pay extreme attention. Extreme attention सारखे you have to pay this. आणि हिंग म्हणटा nothing shall by any means hurt you. So जेन्ना कोणूय आमचेर वायट उतर उलयता, आमचेर कस उलयता, ते आमच्या जिवितात एफेक्ट जातले, आमकां एफेक्ट जातले ना. कित्याक नाही. देवाचे उतर हिंग म्हणटा by nothing shall hurt you by any means म्हणटा. Yes, Sister Thank Nancy, you, Jesus. जे कितें Yes. रेड आनी बरयलां न्हू ते देवाचे उतर. Like Jesus spoke. Yes. Thank जेजूची you, उतरां. Jesus. Yeah. Thank you, Jesus. Yeah. Thank you, Jesus. And nevertheless, म्हणटा, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you. Thank you, Jesus. But rather rejoice. तुम हुशाल जायना काय म्हणटा, that the spirits are subject to you. But rejoice म्हणटा, की तुमची नावां already they are written in the book of heaven. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आणि जेन्ना आमी न्हू हे उतर शिंकतोली न्हू, शिंकताय दिसान दीस न्हू, देवूच आमचे काळजान न्हू हे डिझायर घालता. जशें Psalms 37:4 म्हणटा, Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. Even न्हू हे देवाचे उतर शिंकपाक, even to keep our conscience clear, even to come here, join this class, आमी आमच्या बोळान उस्तंगी करूंक जाताय? O desire कोण घालता आमचे भितर? Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा. पवित्र आत्मा घालता. Thank you, Lord. आणि Psalms no 119:11 म्हणटा, I treasure your word above all else. It keeps me from sinning against you. आणि केन्ना आमी वायट करूंक पावची नाय. जेन्ना न्हू आमी हे देवाच्या उतराक ट्रेजर कोत्ताय. Thank you, Jesus. जे भाशेन न्हू आतां आमी कोण आमचे possession आहाय, like for example gold. Gold आमी
इन लोका दोत्ताय आमी अशें हुंय आती कडेन दोन्नाय दोत्ताय ना. No. Thank you, Jesus. And हे खूप पावटी नो लायक जे भाशेन आमी गोल्ड ट्रेजर कोत्ताय आनी बाळगून दवरताय देवाचे उतर नो हेच भाशेन आमी आमची काळजान बाळगून दवरपाक जाय. त्या वेळार आमी चिंतूंक जाय जेन्ना सैतान तोट घेवन येता तो कितें चोरूंक येता तो हे म्हाजे काळजांत हे उतर घेवन येता. Thank you, Jesus. And if we go above Hebrews 6:19, Montano, we have this hope, a sure and steadfast anchor of the soul, a hope that enters the inner shrine behind the curtain. देवाचे उतर जावन आहा न्हू एक अँकर जे भाशेन न्हू आमच्या जिवितान वादळ मोड येता तेन्ना न्हू हें देवाचे उतर आतां तो तर अँकर घालना जाल्यार बोट खूंय वयतली वादळ म्हणा तूं आपल्या खूंय जाय वयतली जाय इट वयतली विल फ्लो करेक्ट. हय विथ द स्ट्रीम्स ऑफ वॉटर आपणाक जाय थिंग वयतली. थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरिट. आनी खूब पावटी न्हू जेन्ना आमकां खूब पावटी दुसरी दुसरी नांवांनी पाचारलेली हाय. कोण म्हणटा मोठे, कोण म्हणटा काळे, कोण म्हणटा बारीक, कोण म्हणटा आनी कितें, कोण म्हणटा दुसरी दुसरी नांव दवरलेले आसनाय बोटें बोंडो आनी कितें खूब हे भाशेन नांव दवरलेली हाय. सो आतां हे आमकां हर्ट जावंक शकता Thank you. आनी हें हर्ट थँक यू जीजस हें आमकां हर्ट जावंक शकना कित्याक नाव वी नो एंड वी नो की जेजून आमकां आतां फाल्यां आनी फुडाराक न्हू जी कोण चिंतून म्हणपाक येयलेली हाय तितलीय देखून उतरां कोण येयलीं ऑलरेडी जेजून जोईत व्हेले त्या उतरांचेर. थँक यू जीजस थँक यू होली स्पिरिट थँक यू लॉर्ड थँक यू जीजस. सिस्टर निकिता कितें सांगूं जाय एड करूं जाय तुका हिंगा क्लियर. Thank you, Jesus. It's so beautiful scripture घेतला तुवें like anchor करपाक आमचे mind. Okay, देवाच्या उतराक. आतां anchor आमी बोटीक घालता न्हू. येस बोटीक अँकर घातलो म्हणटकीर बोट थिंगाच आसता. भायल्यान कितले तुफान जावं, लारां जावं, वारो जावं ती त्या जाग्या वयली हालची ना. सारकें? सारकें सो जेन्ना आमचे मायंड आमी देवाच्या उतराक अँकर कोत्ता भायर कितलोय प्रेशर आसूं कितले तुकोडे माउंटन गोलायत उलोवं वो लोकांचे कितें आयको घेवं तुजी मायंड खूंय आसतली आतां कॉमेंट्साचेर नेगेटीव कितें आयकता तेचेर वो प्रेशराचेर वो देवाच्या उतराचेर. देवाच्या उतराचेर आसता. तेंच काम न्हू एक अँकराचें. सो येस एक्झॅक्टली देवाचे उतर जावन आहा आमचो अँकर फॉर आर सोल हिंगा बरयला पळय अँकर ऑफ द सोल आनी आमच्या सोलान आमचे थिंकींग रायट. थँक यू येस जीसस. ब्युटिफुल सिस्टर नॅन्सी. थँक थँक यू यू जीसस. जीसस. And your spiritual warfare, no, it is always there. आज फाल्यां येवची ना आतां it is present at this very moment. जेन्ना हें उतर देखून प्रीच जाता न्हू जेन्ना उतर होली स्पिरीट म्हाज्या तोंडांतल्यान उलयता सैतान हिंगा पासून हा कित्याक ही इज वेटिंग आमकां दिसतलें तो ना म्हणून बट ही इज वेटिंग इफ आमी तें अंडरस्टँड जावना तें वर्ड तेणें ऑलरेडी स्टील करून येयलें. थँक यू जीसस थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड मॅथ्यू फॉर युअर 18 वर्ड. तेंच सांगता आमकां सिस्टर. आमकां दिसता लायक जायते पावटी जसो तुवें एग्जाम्पल शेअर केल्लो न्हू आमी म्हणटाय नो देर आर नो डिमन्स करेक्ट. हें एक येस व्हडलें येस पूण देवाचें उतर आमकां सांगता की सैतान हिंगाच आहा एट दॅट वेरी मोमेंट येस प्रेझेंट ओवर हियर कितें करूंक देवाचें उतर इमिडियटली ती बी तो चोरून व्हरता. केन्ना व्हरता जेन्ना आमकां उतराची समजोवणी मेवना तेन्ना. थँक यू जीसस. थँक यू लॉर्ड. जे भाशेन न्हू आमकां लॉ ऑफ ग्रॅविटी दिसती पडना वी कांट सी इट बट इट इज देर. थँक यू जीसस. आतां आमचो पार्ट हितून कितें करपाक टू बिलीव दॅट जीसस हॅज वन द बॅटल फॉर मी. Anyone may come against me, it shall not hurt me. It shall never hurt me. And to maintain, even आमची healing maintain करपाक न्हू Jesus has already given me, देवान already म्हाका दिला. Even the facts might be showing. Jesus has already given me his word. 1 Peter 2:24 म्हणटा that he himself bore our sickness म्हणटा तेणे आपणे येले म्हणटा आमचे सगळे. इवन वेन आय रिमेंबर की त्या मनशान कितें केलां म्हाज्या जिवितान पास्टाक खूब पावटी पास्ट लायफ आमच्या जिवितान येता न्हू आमच्या नदरे मुखार
like forever, like for example आमची in-laws, आमची parents, आमचे family members, तेणे तुका अशें केलेलें, अशें म्हणलेलें तुका तेणे, तुका अशें अशें केलेलें तेणे, तेणे तो अशें कित्याक म्हणलेलें, ओ कोण घेवन येता? सैतान येता. Thank you, Jesus. Nothing shall hurt us because word of God says, and the Lord Jesus, you have given this authority to bless that person, to forgive and to love that person. हे म्हणपाक खूब गरजेचें. Lord, I bless that person. Every time we remember, cast out करपाक that thought, to submit it to the Lord, and the devil has to flee. Now, atano devil, so itanno devil will come with more and more thoughts. Etol to ani multiplication kurpak, because he has not you have not given him a place. Tu tek place diunk na, tu tuje mona land diupak. Te ATC poi koshi konte flightak permission din za land जावपाक. तशें तुवें तेका permission दिवं ना, and he has to fly back and go round and round. ओ तो त्या प्लेसार सावन त्याच वेळार वयतलो. जे भाशेन न्हू Psalms 97:5 म्हणटा की mountains melt like wax in the presence of the Lord. आणि न्हू आमी ह्या वर्सान आमकां दिश्टी पडटा in 1 John 4:2, जेन्ना न्हू आमचे sickness आहाय आमचे बॉडीन, the symptoms will show, but when we are in the presence of the Lord, जेन्ना न्हू आमी थिंग हाजीर आहाय, symptoms दिश्टी पडटाय, that there is curse, there is sickness, हें सगळें हा दिश्टी पडटा. Thank you, Jesus. But न्हू 1 John 4:2 म्हणटा, by this you may know, persevere and recognize the Spirit of God. Every spirit which acknowledges and confesses the fact that Jesus Christ the Messiah has become the man and has come in the flesh is of God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. इंग या देवाचे उत्तर म्हणटा. Thank you, Jesus. By this you may know that the Spirit of God, every spirit will acknowledge and confess. Thank you, Jesus. आणि आमी न्हू खूब पावटी हो वर्स हांवें कित्याक बरयलोलो की खूब पावटी न्हू हो प्रश्न येता जेजू मनशा सोयबान येवना तो देव न्हू तर देव म्हणून ते कडेन तें फायट करूंक जालें खुर्सार जोयतोरूंक जालें म्हणनाय सिस्टर निकिता आमी म्हणटाय थँक यू जीसस इवन न्हू सिस्टर फिलिपायन्स 2 न्हू आमकां क्लियरली दिसून येता लायक जेजू यू नो सर्वंटा रुपान ह्या संवसारान येयलो आपल्याचे सगळे सोडून सगळे पावर सगळे सोडून तो मनशा रुपान ह्या संवसारान येयलो थँक यू जीसस Jesus. आणि Luke 2:52 हे आमकां सांगता की Jesus grew both in body and in wisdom म्हणून wisdom and stature grow जाल म्हणून तो gaining favor with God and with people म्हणून. Thank you, Jesus. तो न्हू मनशाचे सोयबांदूच येयलो आनी जेन्ना न्हू आमी म्हणटले आतां जेजूक कशें कळलें हें उतर तो खूंय शिंकलो तो न्हू जेन्ना 33 years of his life न्हू तेणें 30 years of his life देव तेंपलांत सारलेलीं आमी जाणाय न्हू 12 वर्सांचो आसतना देखून जेजूक जेन्ना सायबीण माय तेका सोदताली तूं खूंय हा काय म्हण तेन्ना तो देव तेंपलांत मेवलो तेन्ना तो वचोन थिंग देवाचें उतर प्रीच कोत्तालो थँक यू जीसस थँक यू होली स्पिरिट आणि जेन्ना न्हू आमी देवाच्या उतरान रावताय जॉन 6:63 म्हणटा इट इज द स्पिरिट हू गिव्स लायफ द फ्लॅश प्रॉफिट्स नथिंग द वर्ड दॅट आय स्पीक टू यू आर स्पिरिट अँड दे आर लायफ जेन्ना न्हू आमी देवाच्या प्रेझन्सान रावतलीं anything that is dead in our body, any malfunction that is there, the word of God gives life. Amen. The spirit who lives gives us life. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Amen. Jesus. Thank you, Jesus. Therefore, no, Proverbs 4:23 munta. Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Thank you, Jesus. And what is the definition of life? Thank you, Jesus. Is a subtotal. Wait, thank you, Jesus. I'll give it. Thank you, Lord Thank you, Jesus. Jesus. So life Correct. is Thank the you. subtotal of my decision, subtotal of my vision, emotions, feelings, thoughts, my actions, etc. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Another translation किती म्हणतात in Proverbs 4:23, above all, be careful what you think, because your thoughts control your life.
Everything in our life no depends on our thoughts. If we entertain that negative thought, we can see the fruits. The fruits will be negative. आमका राग येलो तो entertain केलो सो इतना चलाय पोय आता तुका कोण help करून घेईना मागीर तू किती कोताय डोन धाडायना. Yes, Thank you, sister. Jesus. Thank you, Jesus. We can see the fruits. Thank you, Jesus. But या वेळार नो आमी जेजूक remind करू जाय. Thank you, Jesus. The joy of the Lord is my strength. Thank you, Lord. I can do all things through you who gives me strength from within. Thank you, Jesus, that my family is blessed. Thank you, Lord. Lord, I bless them. Lord, I forgive them. Lord, I love them. कित्याक हेंच आमकां जेजून करपाक आपयलें कित्याक देव जावन आहा मोग and he is a giver and not a taker. सो आमच्यान दुसऱ्या कडचो मोग एक्सपेक्ट करूंक जाता ओ कितेंय एक्सपेक्ट करूंक जाता No. ना कितें जाता आमी सदांच निराशी जातलीं सदांच हर्ट जातलीं. Thank you, Jesus. Now, when we are born again, our spirits now are exactly like Jesus. Satan cannot touch our spirit. Thank you, Jesus. But the body that our spirit and soul live is a temporary earthly suit thing. Thank you, Jesus. Everything now that God has done, it is already there in our spirit. Everything that we need is in our spirit. Healing, deliverance. The only thing Ami Korpak Zaino, we have to draw it out. And how do we draw it out? With the word of God. Thank you, Jesus. By your wounds and stripes, I'm completely healed. Thank you, Jesus, that you became a curse for me. You have redeemed me from every curse of the law. Thank you, Jesus, that you have transformed me, Lord. Thank you, Jesus. When we are sick, when I'm sick, I am strong in you. The joy of the Lord is my strength. हे आम्ही confess केलं नो, he has to flee. किती आता आम्ही किती कोताय, we are winning this battle with the written word of God. Thank you, Jesus. Thank Thank you, you, Holy Jesus. Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Everything not depends ata in the world. We are paying attention to the word or to the world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Thank you, Spirit. Lord. Sister Thank you, Nikita, तू Jesus. कितें add करपाक जाय जाल्यार? Thank you, Jesus. Sister, beautiful example पळय तुवें through Holy Spirit दिला. आमच्यांनी बर्ड आमचे वयर फ्लाय जात ते स्टॉप करूंक जायना सारखे बर्ड Yes. आमचे वयर फ्लाय जात ते कोणाच्यान स्टॉप करूंक जाता ए राव रे बर्ड मातशें फ्लाय जायनाका ना ना जायना. सो चिंतना येतोलींच रायट पूण आतां ते Yes. बर्ड येवन आमचे तकलेर घुटेर कोत्ता तेन्ना आमच्यान स्टॉप करूंक जाता ओ आमी ओगी रावतलीं घुटेर Yes. कोर पिलां खाड आनी मागीर वच म्हणटलीं ना तेन्नाच आमी धांवडायतलीं. एक्झॅक्टली सो चिंतना येतलींच पूण चिंतना येता न्हू तेन्ना पळय सिस्टर नॅन्सी पवित्र आत्म्यानी ब्युटिफूल स्क्रिप्चर शेअर केल्या तुजे through you. Thank you, Jesus. James 4:7 आमकां सांगता न्हू therefore submit to God म्हणलां correct? Thank you, Yes. Jesus. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. So, first submit करपाक लायला सारखे आणि Yes. सबमिट म्हणजे कितें जाण तूं सबमिट म्हणजे I don't just agree with what God says, with what word of God says. म्हणजे हांव फकत agree जायना जें कितें देवाचें उतर सांगता तें, but I do what God's word say. हांव कोत्ताय बीन हांव डुवरूय जाता. सो देवाचें उतर म्हाका सांगता मार्क 11 verse 23 देवान power and authority दिल्या, right? To speak to the mountain, to speak to the thoughts. सारखें? So first म्हजो part कितें to resist the devil. First म्हजो part जावन आसा to submit to God. आणि submit म्हणजे that you are not only just agreeing with what God's word says, but you do what God's word says. तू ते एक्शनान घालता तू फकत अग्री जायना जायते पावटी आमी वय म्हणटाय अग्री जाताय आनी ओग बरी रावताय रायट एक्शनान Yes, जातलें sister. पूण हिंगा सबमीट म्हणजे देवाचें उतर फकत अग्री जावप न्हू पूण तें एक्शनान घालप नाव यू आर डुईंग वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज सो आतां आमकां खबर आहा देवान आमकां तेजे नांवाचेर पदवी दिल्या टू कास्ट आवट आतां कोणूय एक बेबदो येता ओके
ती स्पिरीट आमकां दिसना रायट पूण तो बेबदो सगळीं नाटकां करता ती दिश्टी पडटा रायट पयलीं कितें म्हणटाली Yes, sister. देवा तेजो लिवर पाड जायना बरें मनीस मरता हो एसोच आहा होय पूण जेन्ना देवाच्या उतरान येयलें आमकां कळ्ळें की हे रोगता मांसाचें झूज न्हू सो तेचे भितर तो स्पिरीट ऑफ एडिक्शन थँक यू जीसस स्पिरीट ऑफ एडिक्शन सो आतां आमी कितें कोत्ताय सबमिटींग टू गॉड म्हणजे फर्स्ट आमी आमचे उतर एक्शनान घालताय म्हाका देवाचें उतर सांगता मार्क 11 वर्स 23-24 स्पीक टू द माउंटन आतां हांव कितें कोत्ता सबमिटींग टू गॉड एक्शनान घालता इन द नेम ऑफ जीसस आय रिब्यूक that spirit of thank you jesus addiction go and fall throw yourself into the sea of no return and thank you jesus हांव तेका तुज्या मोगान बोत्ता थँक यू जीसस ऑलरेडी एक तुवें वावराडी धाडलो ताच्या जिवितान and then resist the devil and he will flee from you सो फर्स्ट आमचो पाठ करपाक गरजेचो आतां सेम जशे टॉट्स येताय सो फर्स्ट आमचे पाठ कितें करप देवाचें उतर सांगता आमकां टॉट्साक एंटरटेन करनाक म्हणून सो फकत एक्सेप्ट करप ओ आमी सबमीट करूंक जाय एक्शनान घालूंक जाय इन द नेम ऑफ जीसस आय रिब्यूक दिस थॉट गेट अवे सेटन थॉट म्हाका हें चिंतन म्हाका देवा कडच्यान येयल ना हें चिंतन म्हाका पीस दिना शांती दिना पूण हें चिंतन हें चिंतप जें म्हाका थॉट्स जे येताय ते म्हाका आनी वरी फियर कन्फ्युजन दिताय सो आमकां कळटा न्हू कोणा कडच्यान थॉट्स येयलाय ते सो yes sister तेन्ना गरजेचें तोंड ओपन करपाक सबमीट करपाक you know actionan घालपाक in the name of jesus I rebuke that thought get away satan I don't accept this thought in the name of Jesus and I release the angel of peace मागीर कितें जातलें the devil will free from you right yes thank you Jesus thank you Holy Spirit thank yes you Jesus Nancy thank you Jesus Yeah, and in Ephesians 6:13, आम्ही वाचलं, therefore take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Thank you, Jesus. Ingno amka Saint Paul म्हणता की when that day will come, no, we have to stand firm with the whole armor of God, with that word of God. When the pressure comes, we will have to stand firm on that promise of God, not moved. ओ अँकर जो आम्ही देवाच्या उतरांक घाला आता जे भाशेन आम्ही एक झाड रोयताय न्हू आनी आमी जावन हाय तें झाड त्या झाडाक आतां आमी कितें घालताय वर्ड ऑफ गॉड घालताय तें बी रोयलें तें देवाचें उदक घालताय उदक कशें घालताय देवाच्या उतरान घालताय आनी तें झाड जेन्ना व्हडलें जाता आनी आमी दिसान दीस देवाचें उतर शिंकताय तेजी मुळां गोठ जाताय जमनींत थँक यू जीसस सारकें न्हू सिस्टर निकिता yes Thank you, thank Holy you Spirit. Jesus correct And thank you what is a spiritual warfare? Spiritual warfare on high. It is you standing in victory. आता आम्ही जाण जावपाक जाय की आम्ही already victorious हाय म्हणून. Knowing that the result is joy. And joy means कितें? Knowing the end result. That Jesus has already won all the battles for us. When that pressure comes, जोरी तर आम्ही toss जाताय by that wind or by that storm. Are you rooted in the word? No. Thank you, Jesus. आम्ही जावन आसोंक जाय त्या अँकरा भाशेन that keeps the boat in one place. Thank you, Jesus, which is the word of God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. So इतान आमच्या लायफान न्हू हें घेवन येतलोच थॉट्स येतल्योच आनी आमची मायंड जावन हा न्हू एक बॅटल फील्ड जेन्ना आमी एकली आसताय तेन्ना चड थॉट्स येताय आमची आमी आमकोडेच उलोयताय उलोयनाय आमचे थॉट्स आमचे कोडे उलोयनाय उलयताय thank you Jesus बट इट इज अप टू अस टू डिसायड आमी एंटरटेन ते सोयतानाक आमी लँड जावपाक दितोली ओ ना तें थँक यू thank you होली स्पिरिट Jesus थँक यू जीसस फॉर युअर वर्ड थँक यू होली स्पिरिट कोणाक कितें क्वेश्चन हा विचारपाक जाय थँक यू जीसस thank you Jesus sister Anna सांगा कितें शेअर करपाक जाय sister Rosie sister Maria thank you Jesus आयच्या टिचिंगा वयर thank you Jesus आनी जेन्ना न्हू आमी जाण जाता की जेजून
A battle already win, Kelmon. We can live in that freedom. Thank you, Jesus. Knowing that whatever people might come with, कितेंय घेऊन येऊ. Thank you, Jesus. Many times ना आम्ही cautious असताय. आवय म्हाका दुसरो कितें म्हणटलो. Even like for example आता एक फेस्त येता आणि आमकडे एक ड्रेस हा आणि दुसरात घेवंक पडटलो ना ओके नाका म्हाका घेवपाक बट सेम घालूंक पडटा मागीर आमी चिंतनाय आवय लोक कितें म्हणटलो हांवें तो सेम घालीत जाल्यार ड्रेस ओ वॉट इफ आय से आय एम ब्लेस्ड ती कितें म्हणटली आतां हांव बिलिव्हर जालें ओ प्रोटेस्टंट जालें थँक यू जीसस Thank you, Jesus. आसनाय आमी कॉशियस Thank Yes, you, thank you, Jesus. Jesus. And no, this is a bondage. Thank you, Jesus. जेन्ना आमी नो offend जाता, when we feel hurt, ही जावन हा एक bondage आहे शैतानाची कार्य जावन आसा. And we should tame our mind, knowing that we are victorious over every thought of Satan. Thank you, Jesus. And that choice is ours, what we choose. Thank you, Thank you, Holy Jesus. Spirit. So it is very important to clothe our mind with the Word of God and to fight it with the written Word of God. That negative thought that comes in our mind, Satan घेऊन येतं ती. Thank you, Jesus. Thank And you, only then we Jesus. can fight against the wiles. आता न्हू आमकां सेटनाक दिसपाक कितेंच उरलेलें ना. Already देवान victorious हा जेजू. Already ताणें fight केले ते thoughts. आता आमचें काम कितें? Only to believe in that word of God. Thank you, Jesus. Thank you. Yes. Thank you, Lord. Okay. कोणाक कांय question माझ्या sister Nikita closing prayer करता. Thank you, Okay. Jesus. Thank you, Jesus. Sister Anna, kono kita share korta hai. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Okay, opening Thanksgiving prayer. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Abba Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord Jesus, thank you for your presence. Thank you, Holy Spirit, for this beautiful teaching, for giving us the understanding. Thank you for convicting our hearts. Yes, Lord Jesus, in the midst of the spiritual warfare, thank you for your protection and guidance. Thank you, Lord, you have equipped us with the shield of faith. And thank you that we have the written promises, your truth, to protect us from the enemy's deceit. Thank you, Lord Jesus, for giving us the understanding to discern the deception of the evil. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit, for always helping us, reminding us the scriptures. We can only fight the battle only through with your word, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, everyone. Thank Thank you, you, Jesus. Jesus. Thank Thank you, you, Sister Jesus. Ruchi, Sister Thank you, Anna, Sister Sister Nancy. Maria. Thank you, Sister Nikita. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Blessed everyone. Thank times you. to everyone. Yeah, Thank you, Thank Jesus. you, beautiful. Jesus. We learned a lot. Thank you, Jesus.